सो पयर कलंगूट टिटोज लेनीन एक मर्डर जाल्लो आसा, हाफ मर्डर. त्या हेजेर तुमी कितें हें केल्लें बी आसा, जे शॉप ओनर बी आसा तांकां? पळय, आमी सदांच म्हणटा कलंगूट हें जालें तें जालें म्हणून. सो हांव एकूच पयलें क्लॅरिफाय करूंक सोदतां, जें कितें कलंगूटान जाता ते सगळे हे भायले लोक येवन हांगासर ह्यो इन्सिडंट्स करता. आनी पूण पुलीस ऑर कोणीय दुसरी ऑथॉरिटी आहा ते लायक हो आतां चव्हाण फ्रॉम रेजिडंट ऑफ कलंगूट म्हणून घालता. दे आर नॉट फ्रॉम रेजिडंट ऑफ कलंगूट, दे आर आवटसायड कलंगूट. हे पयलें हांव क्लॅरिफाय करूंक सोदतां. आनी हांव मागता एक ऑथॉरिटी लागीं, जेन्ना तरी तुमी बरयता न्हू हे लायक हो चव्हाण रेजिडंट ऑफ कलंगूट, तो गुडे रावतालो आसतलो भाड्याक, पूण तो रेजिडंट न्हू. आमी ताका रेजिडंट सर्टिफिकेट दिवंक ना. सो ते भायले हो दुसरी गांवांत रावता आनी हांगा येवन धंदो करता. आनी हांव दुसरें आनी एक सांगता, आमच्या लोकांक बरी सोयी जाल्ली आसा की हें भाड्याक तांकां दिवन हें नांव आमचें पिड्यार जावपाक. आनी मागीर कितें जाता, ब्लेम करता सगळे पंचायतीक, बिकॉज निमाणे वखदार कितें म्हणटा सगळे पंचायतीक करता. सो त्या पासत हांव आतां फुडें स्पेशल तुमकां सांगूंक ऑन 30th ऑफ लास्ट मंथ. आनी आमी आफ्टर 3 days तेंची सगळी प्रमायसीस सील करपाक आसले. कोणाकूच लायसन्सां ना ती, कित्याक आमी कोणाकूच लायसन्सां हे फावटी दिवंक ना. आनी आमी लायसन्सां पुलीस प्रोटेक्शन मागलेलें, पुलीस प्रोटेक्शन आमकां दिलेलें. सो थिचोर कितें जालें, आमी ते पुलिसेक आमी डायवर्ट केले आनी आमी ते 3 of 2023 ती केस येयली आमकां इन द हायकोर्ट ऑफ इलिगल कन्स्ट्रक्शन बाय द रोड सायड म्हणून मेन रोड. सो आमी थिचोर गेले. आनी मागीर तुमी जाणा पंचायतीन कितली कामां आहा ती कंप्लायन्स करचें पडटा हायकोर्टाक हे ते म्हणून आमी ते हितून तरी फाटीं पडले. आनी आतां आमी कितें केलां, एक लेटर करतले आमी आतां की टू गीव अस पुलीस प्रोटेक्शन टू सील ऑल दीस प्रमायसीस वीच आर ऑपरेटींग विदाउट द परमिशन ऑफ द पंचायत. हांव कलंगूटच्या रेजिडंटाक एकूच म्हणटा की हांव बोगोर तांकां सांगता, बाबा तुमी भाड्याक दिता सगल्यो डिटेली घेयात आनी भाड्याक दियात. हे लामाणी, हे चावान, हे भायले येवपी हे सगळे येता, तुमकां लाखांनी हजारांनी पयशे दिता ते, आनी मागीर असले लफडे करता. आनी मागीर तुमी कितें म्हणटा, बाबा हें आपणान शॉप ताका दिलेलें, तेणेन आनी एकल्याक साबलेट केलें, तेणेन आनीक दुसऱ्याक साबलेट केलें. आनी हेजेर कोणाचो गुन्यांव जाता? कलंगूट पंचायतीचो इतलोच गुन्यांव जाता. आतां तुका तें सांगता,